लॉकडाऊन असताना सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर ताच्या मतदारसंघातल्या मोल्या गांवांक उदक दिवंक गेल्ले कडेन एका वॉर्डांतल्या 200 लोकांनी ताका घेराव घालो। हे लोक म्हणटात तांकांच उदकाची सारकी पुरवण जायना। आमदार मात म्हणटा टाकयेंत पयलीं परस चड उदक येतालें, ताका लागून दुसऱ्या वॉर्डाच्या लोकांकय उदक मेळचें म्हूण ताचे यत्न। बोवाळ जाल्ल्यान सुवातेर पुलीस पावले। बाबा तू काय किती मेवणार रे काय म्हणून पंचावकरांनी पण येईल जे लोक हांगासर पिशेय न्हू लोकांक दिसता कितें आमी सांगले वॉर्ड मेंबर सांगले हे सांगले पण लोक हांगा सगळे एज्युकेटेड आसा आनी सगळ्यांक नॉलेज आसा आयज सगळे अलर्ट जालेले आसा खंयच्यान कितें जातलें आनी कितें म्हणून ते लोक हांगासर जे पिशे म्हणून एकठांय जावंक ना सगळे जाण सगळे पळया बायलो नको दादले नको सगळे जाणटे सुद्दां हांगासर आयज एकठांय जाले कित्याक तांकां कन्सर्न आसा न्हू ते जाणा कितें आपल्या फुडें मेळचें ना म्हणून उदक अरेंजमेंट करा आनी आमी ना म्हणूंक ना तो लोकांक लागून झगडटा आमी लोकांक लागून झगडटा आमच्या लोकांक दुखून आमी त्या सायडीन कशें तांकां पळयतले सर उलयता पळय जे एमएलए उलयता तो दुसरे पंचायतीचे आनी आमी दुसरे पंचायतीचे उलयता जेन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाले तेन्ना कॅप मारून आमी आमचें सोल्युशन काडलें आनी आतां तांकां जे जाय ते तांकां सोल्युशन ते टांकी मारून करपाचें न्ही। पॉलिटिकल काय ना आम्ही एक रिक्वेस्ट करता अपील करता मागता तुम्ही जर समजना गांव इतलो बारीक लोक येयलोला सगलो लोक येयलोला मोवेचो लोक येयलोला एक जर तुम्ही उदक दिवपाक हांव तुमकडे भीक मागता म्हणटा भीक मागता तुम्ही उदक दिवपाक बायलो लोक ना कोण बिल्डर ना कोण आनी हुंचे लोक येवन बसलो ना बारीक लोक तो बारीक मोयेचो लोक आमकडे उदक एक्स्ट्रा उदक आसा आमकडे 100 वरां आमकां टांकी बंद दवरची पडटा वाल बंद दवरची पडटा गुजराबाटान तर आमकां प्रेशरान उदक दिवपाक मेवतलें तुमी तरी लोकूच तांकां गुजराबाट लोकांक तरी उदक दिवपाक दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें। आनीक एकूच रिक्वेस्ट मागता अपील करता सांतांच्या गांवच्या लोकां कडेन बोबाट मारी नाकात सगळे तुमचे इश्ट सगळे भाव लोक आमी नकोत आमी संवसारांत कितें घडलां आनी कितें जाता तें पूण एकूच तांकां एक बालदी तरी उदक तरी मेवल्यार आमकां हे टांकयेन डेली उदक भरता 5 दिसांनी भरताली ती आतां डेली टांकी भरता डेली टांकी भरून रातचे आमचे दुसरे भुरगे पळय आसात काम करपाचे एक हेमंत आनी एक लॉरेन्स म्हण आसा हेच वाड्या वयलो रातची उदक 10 सुमार टांकी भरली जाल्यार ते वाल बंद करतात आनी सकाळचें उदक सोडटात 100 वरां आनीक एक्स्ट्रा उदक आमकां मेवपाचें आसलें तें बंद करतात ते खातीर आमी चिंतलेलें दोनूय सायडीन वाल पळय आसा एक सायडीक वाल घालपाचो 6:30 उदक सोडटाले आनी 9:30 हे उदक बंद करताले। सांतांच्या गांवच्या लोकांक आमी उदक दिवपाक सोदता टील गुजराबाट वाल घातलो जाल्यार तांकां 3 वरां प्रेशरान उदक मेवतालें मेवपाचें आतां तो वाल घाल्ल्यारूच आमकां उदक एक्स्ट्रा उदक टील प्रेशरान उदक दिवपाक मेवतालें। सकाळचो पार्ट आमी तर दिलो जाल्यार ह्या सांतांच्या गांवच्या लोकांक गुजराबाट लागून जाल्यार आमकां 9:30 उदक बंद करूंक मेळटा तेच बरोबर आमकां मोवयेच्या गांवांत 3 वरां उदक मेवतालें इतलें प्रेशर उदक आमकां मेवतालें ते खातीर आमचो मौली बाती मौला एक वाडो आसा पूण बाती विलेजीन पडटा तेका आमी हे सगळे लोक आमी कोणाचेच खंयचो लोक ते आमी चिंतनात हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी एकूच ते खातीर आमी कोणाकूच बिल्डरांक उदक दिवपाक सोदनात गांवच्या लोकांक गरीब लोक मोवयेचो तांकां आमी उदक दिवपाक सोदता आमी चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आसा PWDच्या मिनिस्टराक सांगलेलें आसा आनी तेंचे म्हायती खबर आसा पार्टीच्या लिडर्सांक हांवें सांगलेलें आसा आनी तेणी हें डिसायड केल्लें बाबा तुमी वाल घालात लोकांक तुमी उदक सुबेज दियात म्हण पूण हे गांवचो लोक सगलो एकठांय जाता आनी वाल घालपाक दिना आमी तांकां प्रॉमीस करता एक्स्ट्रा उदक तांकां 3 वरां जाय 4 वरां लागून हांव तांकां उदक दिवपाक सोदता प्रेशरान प्लस दुसऱ्याकूय उदक मोवल्या गांवांत आमी इल्लोसो पार्ट ओपन करूंक सोदतात वाल घालून दुसऱ्या मोवल्याच्या एक तांबयो एक कोळसो एक बालदी उदक मेवना तांकां